ठरयलें की 5 लाखापर्यंत जे आमचे बजेट आहा त्या भितर आमी कितें ना कितें फूल करपाकय लोकां पर्यंत पावोवपाक प्रयत्न करूया आनी लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करूया आमच्या पंचायत मंडळाचे फंडांतल्यान अशें तरेन आमी थाराव घेतलो आनी तो घातलो व्हिडिओ सरांचो एप्रूव केलो परत डायरेक्टर लेवल गेलो आमकां हे थोडे एक्चुअली तो अर्जंट दिवपाक जाय आसलो त्याच टायमार तो पावपाक जाय आसलो पूण कशें आहा कायद्याच्या कचोट्यान उदोळूय म्हणटा कायद्याच्या कचोट्यान रावल्या कारणान आमकां ती गोश्ट करपाक खंय तरी फाटली फुडें जाता कित्याक तेका विचारपी आसता आयज एक्टाचे प्रमाणे सगळ्यो गोश्टी दिवच्यो आसतात घेवच्यो आसतात त्या टायमार आमकां कायद्याचो कचोटो प्रॉब्लेम येता तेका लागून आमी डायरेक्टरान एप्रोला धाडले इमिजिएटली फॉलोअप करून मिनिस्टरा पर्यंत पावले मिनिस्टरान काल म्हणजे साधारण 12 तारखेर तेजो परत रिटर्न येयलो म्हणजे हे 15 तारखेर पावपाक कारण कितें तेन्ना दिवपाक जाय आसलें आमचे फर्स्ट जाता पूण तरी सुद्दां आमच्या जाता ते आमी प्रयत्न केले तरी आयज आमी तो 12 तारखेर एप्रोल मेळ्ळें आनी आयज आमी इमिजिएटली त्या एप्रोलाचेर सगळ्यो त्या लोकांनी आमी डीडी दिवपाचें आमी थारायल्लें आहा आता हेतून भितर कितें जाला थोडी फॉर्मां जी पंचायती कडेन पावला ती 144 फॉर्मां पावल्ली आसा एकूण 144 ना कित्याक थोडो मिसअंडरस्टँड जावचो न्हू म्हणून आतांच सांगता आनी डायरेक्ट मामलेदारा कडेन जी फॉर्मां पावली ती 164 कुळेचे जे इफेक्टेड जे उदका पासून इफेक्टेड जाले 160 आता 44 आनी 20 जणांचे मातशे गॅप जाला आमचे कडेन लिस्ट आसले ते 144चे आनी आयज डीडी काडलेले आहा 20 ते 22 लोकांचे डीडी काडपाचे उरल्यो ते कारण कितें मातशे आमचे 144 फॉर्मां भितर आनी थोडी फॉर्मां 20 ती डायरेक्ट पावली मामलेदारा कडेन तोय डेटा आमचे कडेन फॉर्मां घेतले आनी उरलेले 22 जे कोण लोक आहा साधारण वेळीपाड्यार 4 लोक आहा वाणसाय 8 लोक आसा वेळीपाड्यार 5 आहा लक्षांत दवरा तेंची सगळ्यांची नांवां आमी ग्राहीत धरतले आयज तुमकां लक्षांत न्हू कित्याक डीडी काडूना 4 जाणांक कमी येयली म्हूण कोणाक दुखचें न्हू हे पयलींच क्लियर करता सगळ्यांनी मेळटल्यो 164 लोकांचे सगळ्यांनी पावतल्यो जे मामलेदारान लिस्ट दिला ते फक्त आमचे कडेन फॉर्मां थोडे इनकम्प्लीट जाल्या कारणान ते आमी मागीर फाल्यां किंवा आयज जर कोणी येयल्ले आहा आनी ते जर फॉर्म फिलअप केल्ले आहा जाल्यार तेका आयचे चेक दिल्लो वयतलो जेन्ना जखम जाता तेन्ना मदत जाय जाल्यार जखम बेगीन पावता तेन्ना मदत जेन्ना जाय तेन्ना मदत मेळ्ळी जाल्यार परतून व्यवस्थीत जे कितें नुकसान जालां तें व्यवस्थीत गाडी सरकाराक फुडें वता आमच्या सरकारान सांगिल्लें 15 तारीख पयलीं रिलीफ फंड जो गव्हर्नमेंटाचो आसा जो जी घरां जमीनदोस्त जाल्यार तेंचे खातीर 2 लाख जी घरां मातयेची आसा तेंचे खातीर 1 लाख आनी जे घरांतल्यान उदक पास जावन गेले तांकां 50,000 30,000 ह्या पर्यंत मदत जी आसा ही सँक्शन ऑर्डरी सगळ्यो पयर आमी पणजे आमचे मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत मेजर जे आसले म्हणजे 2 लाखाचो सँक्शन ऑर्डर आसली ती आमी 93 लोकां कडेन पावयल्या आनी जी बाकीची जी आसा ते तेणी सांगलां गांवच्या म्हणजे तालुक्याचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आनी BDO आनी तलाटी आनी पंचायत सेक्रेटरी हेंकां आतां डायरेक्शन आयलां सँक्शन ऑर्डरी आयल्या सगळ्यांच्यो जे लिस्ट आसा ते टोटल तुमी जे तलाट्या कडेन केला एमावंट बी करून आयला वेबसायटीर सुद्दां म्हाका दिसता ते दिश्टी पडटा एमावंट कितले कितलो सँक्शन जाला मुख्यमंत्री हांवें येतो मल्लिकेश्वर देवस्थानाक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे 25 कोटीचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमकां गव्हर्नमेंटान सँक्शन केला फायनान्स केला गोवा गव्हर्नमेंटान 25 कोटीचो जो गोल्या आनी फुडें खातीर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट फुडल्या 8 म्हयन्यांत जातलो आनी दोनूय वाठारांत निवळ उदक